सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार हे आयचे भेटेन. आयज जेजूच्या जल्माची परब आमी मनयता खुशालकायेन उमेदीन हे भेटेन आमी वांटो घेवया, व्हडल्यान जबाब दिवया, जागृत रावया, व्हडल्यान गायन करुया आनी एकामेका पासत खेरीत भाशेन मागुया. सगळी तुमची मागणी ह्या वेळार ओगीच रावन ही मिसाच्या सुरवातेक देवा मुखार दवरात. आमच्या गांवांत जी कोण बरी नात, आमच्या फिरगोजेन जी कोण दुयेंत आसात तांचे पासत सगल्या पासत मागुया. बाळका जेजून तांकां पेकोवणेचो हात लावंक, तांकां सगल्या वायटांतली बरी करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक जेजू सारकी जावंक तांकां आदार दिवंक तांचे पासत मागुया. संवसाराची शांती पासत करीत भाशेन मागुया. भोव करून इस्रायल आनी गाजा हांगासर जें घेर पेटलोलें आसा तें थांबोवंक बेगीन, तशेंच युक्रेन आनी रशिया मदें जें झूज पेटलोलें आसा तेंय थांबोवंक मागुया. आनी आमकां सगल्यांक आमच्या गोराब्यांक करीत भाशेन शांती फावो कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब आयज आमी समोर रमता. जेजू देवाचो सासणाचो सोब म्हणटोच तो देवाच्या स्वयंबाचो आनी आमचो भावात शिकयता त्या पोरमोणे तो देवाचो दुसरो जण जावं आसा. जेजू देव आसून पर्यान ताचो जल्म गोरवांच्या गोट्यान जालो आनी आयचो विशय सांगता ते भाशेन ताका फाड्यांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. आमचे भाशेन मनीस जावन देव ल्हानविकाय आपणायता जाल्यार आमी जण एकल्यान आमच्या जिवितान ल्हानविकाय वरवीं देवीक पवित्रपण आपणोवंक जाता. तर आमी आमच्या जिवितान खुरपेच्या फाळयांनी आमचें जिवीत गुटलावन देवीक पवित्रपणान वाडोवन हे मिसाचे भेटेंत खटखट्यान बापाची कृपा आमकां मागुया. फाळयांनी गुटलावन ताका खावणेंत आड घालो. देव जावनूय आमचे भाशेन मनीस, आनी मनीस कसो खालती, आनी खालती मनीस कसो हे सृश्टी लागीं एक. हें सगळें मनान दवरून भाव भयणीनो, आमी जेजूक आमच्या काळजांनी आनी आमच्या गोराब्यांनी हो गोठो तयार करूंक, ताका आमच्या काळजांत आनी आमच्या गोराब्यांनी आनी आमचे फिरगोजेन ताका जल्म घेवपाक तयार करूंक सगळे आमचे चुकीचो उगडास करुया. आनीक एक पावटी देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी बराबर म्हणुया, हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
जेजू आमचे मदीं जल्मता खुशाल जावया. आज बुडव्या बरोबर आमी देवाची तुस्त करुया आनी महिमा गावुया. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Poi poteva un sogno shanti la chaisha sonsari sonne sporadeva sogni charaya sono veda veda ani tu kalamos kakota abi tu kalika tu chato poi poco passo ami tu baganta poi poteva un sol che anni shanti la chaisha sonsari sogna Gesù Cristo la grazia e la sputa sogna beva crescere tu sosalace papata amshika kakut tumbata chapus piaposai amchelame kakute poi poveva un sorgi alishanti la chaisha sonsari che tempo vita pensa gadi deva mammace poi me Gesù Cristo è close to his throne, è close to his throne. Poi poteva un sorri alisciati la chaista sonsari. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, वर्सान वरस आमचे सोडवणीचे पोरबेक आमी ओतरेकता. आमची काळजां तूं संतोषान भरताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सोडवणदार आपल्या जल्मान आमच्या किरकोळपणाचो वांटोली जालो. ताका आमी आतां कुशालकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधानान आनी कुशाल मनान ताका मेळूंक वचूंक आमकां फावो कर आनी ताचे मोहिमेन आमकां वांटो दी. त्याच आमच्या सोम्यात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोर्नाचे सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाचे लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुज्या फुड्यान तीं आनंद भरीत जातात. कित्याक
मिदियानाच्या देसाक केल्ली तशी ताच्या बाराची जुवां, ताच्या कांदायल्ली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनीक रगतान भरलेली आंगोश्ट्रां हीं सगळीं उलपन गेलीं आनीक उज्यान ताचो भस्म केलो. कित्याक जल्मलो आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनीक ताका वळखतली हे नांवान अजापवंत, बुध दिनार, पुदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासणार बसून आपले राज चलयतलो. आतां थावन नितीखाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनीक राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. सगळीं म्हणुया. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेगान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. परमेश्वराच्या मानान गितां गायोन आगोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारो ताचें. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रांमध्ये गाजोया. सगळ्या वर्सांक कळोया ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले देदोचे. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उल्हासू आखो संवसार. खूब बोला दर्या सागर, आयकून दिताचो गुणगुण. आयज आमकां जल्मून आयला सोडवणार सोमी जेजू. फळां सयत पिकल जमीन मुरकुटू आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरकुटू खुशाल भरीत. मनसुबी प्रितुमेची, porzaci kocak soti परमेश्वर obleta.
बागिवून पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलाबाय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रामाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवसो धरून मुनगे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोल केल्ली बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेता तसली आपली काशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोकगणती करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांक वेतालीं. आपूण दाविदाचे घराण्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुजे गालिल्यांतल्या नाजारेत नोंगरा थावन जुदेयांतल्या बेतलेहेम म्हणलेल्या दाविदाच्या नोंगरान गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली गर्भेस्त आसलेली मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगड्या पुताक जल्म दिलो. आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून ताका फाळयांनी गुटलावन खावणेंत आड घालो. त्याच खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवळी आपले हिंड राखताले आनी ओचितूच एक देवदूत तांचे सुरशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवतणी परजळ्ळें आनी ते भिवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हळें, भिवू नाकात. पळयात, व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी होच संतोश सगळे पुर्जेक भोगतलो. तो राज दाविदाच्या नोंगरान तुमकां एक सोडवणदार जल्मला. तो क्रिस्त सोमी आनी ही तुमकां खुणां. फाळयांनी गुटलायलेलो
आनी खावणेन न्हिदयलोलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना ओचितूच देवदूतां बरोबर सर्गीच्या दोलबारांचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त करताले, महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें तिसरें वाचप ही तिनूय बाराबर घेतली जाल्यार आमच्यान एक मांडप जें आसा तें आमच्या मुखार दवरपाक जाता. तें म्हणल्यार त्या काळाची राजकी परिस्थिती कसली आसली आनी जेजू खंयसर जल्मलो. बाबडीनो, आयज जरी तर आमी जायतें उलयतले जाल्यार जायतें उलोवपाक जाता, जायते जाणांक धुवूनय काडपाक जाता आयज, पूण आयज तें करचें ना. आयज 2 उतरां गरजेचीं ही नातालां आमी मनयता आसतना, जेजूच्या जल्माची परब मनयता आसतना, आनी ही उतरां तुमी म्हणलेलीं म्हाका जाय. पयलें उतर सस्टेनेबिलिटी म्हणाचें. तें उतर आयकलां पयलीं? सस्टेनेबिलिटी म्हणटा तें उतर आयकलां? हय, ह्या दिसांनी तें आमकां परतून परतून आयकपाक येता. सस्टेनेबल डिवेलपमेंट, सस्टेनेबल हें आनी सस्टेनेबल तें. सस्टेनेबिलिटी हें एक उतर गरजेचें. म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. आनी दुसरें उतर आमी आयज जेजूच्या जल्माची परब मनयता आसतना म्हाका म्हजे प्रमाणें वेस्ट रिडक्शन हें उतर म्हणचे. वेस्ट रिडक्शन धाकल्या भुरग्यां भाशेन म्हणटात. एक वाटेन सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरें वेस्ट रिडक्शन. भाव भयणीनो, आयज आमचो नियाळ हाचेरूच करया, सस्टेनेबिलिटी आनीक वेस्ट रिडक्शन. त्या पयलीं आयचो संदर्भ बरे भाशेन मांडून घेवया. आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी ह्या सोडवंडाराक शांतीचो कुंवर म्हणटा, प्रिन्स ऑफ पीस. आनी शांतीचो कुंवर कित्याक जाय आसलो? इजायास प्रवादी हें पुस्तक जें बरयता तो जेजू जल्मच्या 8 शेंकडे आदीं हे पर्यंत आयलोलो, 8 BC. आनी तो जेन्ना आयलो, इजायास प्रवादी, खरें म्हणल्यार 3 भागांनी आसा इजायास प्रवादी, पूण इजायास प्रवादी जेन्ना आयलो तेन्ना जेरोबोआम दुसरो म्हणटा तो राजा आसलो. आनी तेन्ना आसिरियेचो राजा आसा, ताचे लागीं जितलीं झुजां तांणी केलीं तें पिड्ड्यार जातालें. म्हणजे एके भाशेन हे दुसरे राजा जे आसात ते ह्या इज्रायलाच्या राजाचेर, जेरोबोआम दुसरो ह्या राजाच्या खाल इज्रायल पोरजा एके भाशेन सारकी काळोखान पडली. आनी ह्या पासत इजायास प्रवादी त्या काळाक मरणाचो काळ म्हणटा, इरा ऑफ डेथ. कित्याक ही पोरजा एके भाशेन मरणान पडलेल्या भाशेन जाल्ली तांचे राजकी परिस्थितीक लागून. आनी असल्या वेळार इजायास प्रवादी येता आनी तांकां ही समजवणी दिता की आमकां देवान कितलें बरें केलां, कितलीं आमकां राखल्यांत, सांबाळल्यांत. आनी आयज उगडास करता तांकां मिद्यानी लोक जो आसलो तांचेर आड झुजता आसतना कशे भाशेन देवान आमकां हो भासायल्लो देश फावो केलो, हें इजायास प्रवादी तांकां उगडास करता. आनी देवान सोडवंडार भासायला ताचोय उगडास करता. ह्या पासत ह्या लोकांन मरणाचे सावळेन रावपाची गरज ना. हे मरणाचे सावळेंतलो तो आमकां काडटलो आनी शांतीचो कुंवर जावन आमकां आमचो सोडवंडार येतलो. आनी हें रोखडेंच जातलें अशें म्हणून तांचे मदें हो समज जाल्लो. देखून तांचे फाटल्यान जेरोबोआम दुसरो आसा ताचे फाटल्यान जो राजा येतलो तो ही सोडवण आमकां हाडटलो, हें लोकांचें मानप आसलें. आनी सगळीं रावतालीं सोडवंडार येतलो आनी आमकां सोडयतलो. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, आहाज राजा जो आसा तोय बीन टर्न्ड आउट टू बी एन डिसअपॉयंटमेंट. ताणें परजेची जी आस आसली आनी परजेचें रावप जें आसलें तें सारकेंच थंड करून उडयलें. आनिकूय मरणाच्या झाडान तांकां घातलीं. तर असल्या वेळार हो सोडवंडार येतलोच हें लोकांच्या मदें हो हे परजे मदें मानप जालें. आनी हो सोडवंडार जो येता तो आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकता, हो सोडवंडार
जेजू सोवें वो सोडवंडार जो आमकां येतलो आनी काळोखांतलो सोडयतलो, शांतीचो कुंवर जातलो, हें सगळें जेजू सोवें सारकें जातलें हें आमच्यान म्हणूं येता. देखून तो आमचो सोडवंडार. आनी दुसरें वाचपानूय बागेवन पावलू खेरीत भाशेन तिताक बरोवन उगडास करता, तो देवाची दया माया, ही इज मर्सी ऑफ गॉड. आनी ह्या पासत संवसारान जें कितें जाता वायट, तातूंत आमकां घडये एकामेकाचो राग येता, एकामेकाक वायट करूंक दिसता. थोडे जाण आपुणूच व्हड जावपाक सोदतात, दुसऱ्यांक चिड्डावन दवरतात. थोडे फावटी आमी एकामेकाचेर आमच्याच घोराब्यान वा आमच्या संबंदांनी एकामेकाक दुखयता. जाल्यार देव काकळूत ह्या सोडवंडारा सवें आयल्या आमकां दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू उगडास करता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकलां ही पयली लोकगणती. लोकगणती म्हणल्यार सेन्सस, लोकांक मेजपाचे कितलो लोक आहा आमच्या राज्यान. आनी सुरवात करता आसतनाच ह्या राजांचीं नांवांय आमकां सांगल्यात. हो सेजार आसलो आगुस्तूस, आनीक राजपाल आसलेलो किरीन म्हणलेलो. जाल्यार तो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाता. थंयसर जुजे आपूण दाविदाच्या गोत्रांतलो देखून दाविदाच्या शारान म्हणजे बेल्या शारान बेथलेहेम शारान वता. बेथलेहेम शार म्हणटा तें आतां जंय पालेस्तीन आहा त्या पालेस्तिनान पडटा, आनी जेरुजालेम आहा तें इज्रायलान पडटा. ह्या दिसांनी इज्रायल पालेस्तीन हांचे मदें जें पॉलिटिकल सिट्युएशन जाल्लें आसा, घेर चालू आसा, तातूंत घडये आमी आयकून जाणा. जाल्यार थंयसर गेल्लो आसतना जेजूचो जल्म जालो. भाव भयणीनो, हातूंत भितर सस्टेनेबिलिटी खंय आहा? खंयची 2 उतरां सांगल्या तुमकां हांवें? पयलें उतर सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरें वेस्ट रिडक्शन. हें सगलें जें आतां हांवें सांगलां एक समरी कशी जेजूच्या जल्माची, तातूंत सस्टेनेबिलिटी खंय आहा आनी वेस्ट रिडक्शन खंय आहा? सांगता खंय आहा ती. सस्टेनेबिलिटी पयले सुवातेर. सस्टेन म्हणल्यार तोगोन उरपाक जाय, तोगपा सारकें. आमी कितेंय करता तें तोगता तसलें जावचें अशें आमचें आवडे, तें उरपाक जाय. रोखडें काबार जाता तसलें आमकां नाका. तें मागीर कितेंय जावं आमचे संबंद, आमचे रिलेशनशिप्स तोगता तसल्यो रिलेशनशीप जावपाक जायो. आयज एकल्याचो मोग केलो, फाल्यां दुसऱ्याच्या फाटल्यान गेलो, असलें कोणाक आवडना. एकल्या लागीं लग्न जालो आनी दुसऱ्या फाटल्यान गेलो, कोणाक आवडना. पॉलिटिकल सिट्युएशनान पासून एक पार्टीन भितर चल्लो, दुसरे पार्टीन जाम मारून गेलो, कोणाक आवडना. सस्टेनेबिलिटी तशेंच उरपाक जाय. जाल्यार सोडवणदार जो आसा तो सस्टेनेबल काय? जेजू सोडवणदार येतलो म्हूण जो आदल्या कोरारान इजायास प्रवाद्यान तावन सांगूंक सुरू केल्लें, तें जाकारियस येव पासून होच सोडवणदार आनी दुसरो सोडवणदार ना. जाल्यार सोडवणदार बेल्या शारान जल्माक येतलो, दाविदाच्या गोत्रान तो जल्मतलो हें सांगलोलें. जाल्यार सोडवणदारा विशीं जी म्हायती आसा, सोडवणदारा विशीं जी खबर आसा, आनीक सोडवणदारा विशीं जी भासावणी आसा ती सस्टेनेबल, ती बदलना. तोच जेजू. जेजू संवसारान येवन गेल्यार कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं वर्सां जालीं? 2000 वर्सां. जाल्यार इतलीं वर्सां जाल्या उपरांत सोडवणदार बदलला? सोडवणदार कोण? तुजो सोडवणदार कोण? तुमचो सोडवणदार कोण? तोच सोडवणदार आसा. सस्टेनेबल आहा सोडवणदार आमचो. जाल्यार हो सोडवणदार जो आसा ताचो संबंद आमचे लागीं कसलो आसा? तो देवाचो पूत. आनी आपूण देवाचो पूत जावनूय तो खालती जालो, इतलो खालती जालो की आमचें मनशेपण ताणें घेतलें आनी गोरवाच्या गोठ्यान जल्म घेतलो. आनी तातूंत आमचो संबंद आपणा लागीं घट करपाक वो सस्टेनेबल दवरपाक आमकां ताणें देवाचीं भुरगीं केलीं. तर जेजूच्या जल्मान भाव भयणीनो आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं. जाल्यार आमचो संबंद देवा लागीं, आमचो संबंद जेजू लागीं. देव आमचो बाप आनी जेजू आमकां आपलीं भाव भयणां कशीं आपल्या बापा सरशीं वता. जाल्यार हो संबंद जरी तर आमचो सस्टेनेबल जाल्यार जें कितें जेजून आपल्या जिवितान केलां
जें कितें जेजून आपल्या जिवितांत शिकयलां तें आमी जरी तर आयज आमच्या जिवितांत जियेता जाल्यार आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या सोडवणदाराच्या जिवितांत सस्टेनेबल अशें म्हणपाक जाता. पूण जरी तर आमचें जिवीत आयज जेजूचे शिकवणेचे भायर गेल्लें आसा, जेजून जें आमकां शिकयलां आनी करून दाखयलां तें आमी करपाक फाटीं रावता जाल्यार आमचें जिवीत सस्टेनेबल ना. जेजून आमकां संबंद सांबाळपाक शिकयल्यात, चुकता तांकां भोगसूंक शिकयल्यात, जे कोण त्रासान पडलेले आसा तांकां वयर काडपाक शिकयल्यात, जांकां पिडा जाल्ली आसा तांचे पिडा रोग बरे करून तांकां जिवीत दिवपाक शिकयलां. ह्यो वस्तू आमकां करपाक जेन्ना मेळटा, ल्हान ल्हान बारीक बारीक सोयेक मेळटा तेन्ना आमी करपाक फाटीं रावता जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत सस्टेनेबल ना. तर भाव भयणीनो, पयलें उतर म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. आनी सस्टेनेबिलिटी म्हणटा ती आमच्या जिविताक जरी तर लागू जाता जाल्यार आमचे भोंवतणी ज्या समाजान आयज आमी जियेता ती आर्थीक परिस्थिती, आमची इकॉनॉमिक्स, तशेंच आमची एनवायरमेंटल परिस्थिती, आमचे भोंवतणी जे सगळीं दायजां आमकां दिल्लीं आसा ती सांबाळून दवरपाक, तोखतात ते भाशेन दवरपाक आनी मनशाच्या फायद्याक वापरूंक आमकां हें आयचें नाताल शिकयता. जेजूक फाळयांनी गुठलायलो आनी ताका खावणेंत आड घातलो. म्हणजे जेजू जेन्ना जल्मलो तेन्ना हे सृश्टीन भितर एके भाशेन मिसळ जालो, इतलो तेंकून रावलो, घट्ट रावलो, चिटकून रावलो. जाल्यार आयज ही सृश्टी सांबाळपाक, हे सृश्टीची जी बरी देणी आसात ती आमी वापरपाक आमकांय ही नातालां आयज शिकयता. जाल्यार ह्या पासत दुसरें उतर आमी म्हणलां आयज उगडास दवरया. खंयचें दुसरें उतर? वेस्ट रिडक्शन. भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत वेस्ट जेनरेट करपाचें कितलें जालां हें हांवें सांगपाक गरज ना. आयज डिवेलपमेंट आमचो जायतो जाल्लो आसा. आयज नव्यो नव्यो वस्तू आमी जायत्यो सोदून काडलेल्यो आसात. तातूंत एक सारकी म्हत्वाची जी आख्खो संवसार वापरता, खंयची? प्लास्टीक म्हणटा ती सोदून काडलेली. ती स्वर्गार्थांत दिवंक ना, आमी मनशांनी सोदून काडलेली बरी वस्त प्लास्टीक म्हणटा ती. पूण आयज ताचो उपयोग आनी दुरुपयोग इतलो जाल्लो आसा की आमी ताका वेस्टान घातलेलो आसा. ह्या पासत हें वेस्ट रिडक्शन म्हणटा तें उतर आयज गरजेचें. आयज आमी कचरो म्हणटा तो इतलो निर्माण केल्लो आसा की आमी खंयसरूय पांय घाल, खंयसरूय वचो, तो कचरो नासतना आमच्यान जायना. कचऱ्याची आमकां सगल्यांक वीट येता, आमकां सगल्यांक दिसता कचरो आसचो न्हू. आमचे भोंवतणी आमकां कचरो नाका, तरूय आसतना आमचे भोंवतणी सगल्याक कचरो. जाल्यार ह्या कचऱ्यान जेजू जल्मतलो काय? जरी तरी नातालां आमी म्हणटा एक वाटेन सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरे वाटेन जरी तर वेस्ट रिडक्शन, जाल्यार आतां आमची सेलेब्रेशन जी जातली, आतां क्रिसमस सेलेब्रेशन, आतां मिस जाल्या उपरांत घडये थोडीं जाणां तुमी डान्स करपाक वयतलीं, घडये तुमी तुमच्या घरा लागीं आयज धाकटीशी पार्टी करतलीं, मिडनायट पार्टी, वो घडये फाल्यां करतलीं. कितें वापरपाचें आहात? आयज आमच्यो धाकट्यो धाकट्यो ज्यो प्लेट्स आहात त्यो कसल्यो आसतल्यो, कप्स आसात ती कसलीं आसतलीं. आयज टिश्यू पेपर कितले उजार करतलीं तुमी? हें आनी कितें फादर, आयच्या सेरमावाक हें खूंय लागता. वेस्ट रिडक्शन जरी तर आमी म्हणटा जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माच्या दिसाक ज्यो आयज आमी पार्टी करतल्यो, सेलेब्रेशन्स करतल्यो, तातूंत जरी तर आमी आनिकूय हो कचरो निर्माण करता जाल्यार आयच्या दिसाक जेजू बाळकाक फाळयांनी गुठलावन आड घातलेलो खावणेन ते आमी विसरता. कित्याक? हो कचरो जो आमी निर्माण करता तोच कचरो जाता कारण आमचे भलायकेचेर आड वचपाक, आमकां दुयेंसां दिवपाक, आमकां हॉस्पिटलांत पावोवपाक. आयज ह्याच कचऱ्याक लागून जायत्यो वस्तू घडलेल्यो आसात, ताचेर आख्खें लॅक्चर सांगपाक गरज ना. जाल्यार आयज भाव भयणीनो, आमी नातालां मनयता आसतना एक चॅलेंज घेवया, क्रिसमस चॅलेंज. तयार आहा तुमी क्रिसमस चॅलेंज घेवपाक? आहा जाल्यार वय म्हणय, ना जाल्यार ना म्हणय. क्रिसमस चॅलेंज, क्रिसमस ग्रीन चॅलेंज हांव दितां तुमकां. घेवपाक तयार आहा तुमी?
आगे बाई ना ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा क्रिसमसाची दिता हांव आहा जाल्यार मातशें वयतली ना जाल्यार पासून वय म्हणय म्हाका सांगपाक मेळटलें कितें ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार आहा जरी तर आमी ग्रीन चॅलेंज भाव भयणीनो आयच्या क्रिसमसाची ग्रीन चॅलेंज घेवपाक तयार ना जाल्यार जेजूक जल्माक हाडूंक आमी कितलीं भियेता हें आमकां कळटलें ग्रीन चॅलेंज घेवपाक हो मनीस भियेतलो जो भियेल्लो आसा ही घेयत जाल्यार उमक्यो उमक्यो वस्तू करपाक मेळच्यो ना साद्यो वस्तू त्यो व्हडलें कांयच मागूंक ना धाकट्यो वस्तू क्रिसमसाची पार्टी चलता आसतना कचरो निर्माण करचो न्हू जाता तितलो वेस्ट रिडक्शन कितें म्हणल्यार दुसरें उतर खंयचें म्हणलां वेस्ट रिडक्शन बेश्टें उतर उचुल्लें आनी क्रिसमस काबार करून आमी गेलीं जाल्यार कितें फायदो जाल्यार भायर सरता आसतना एक धाकटोसो तरी निच्चेव करया वेस्ट रिडक्शन हांव करतलो वेस्ट रिडक्शन आमी करतलीं आमचें सेलेब्रेशन जी जाता आतां क्रिसमसाची आयज तावन सुरू जावन नवें वर्स येवं पासून आनी थोडीं जाणां मुखारूय करतात 6 तारीख पासून हे पावटीक 7 तारखेर आयला जाल्यार ती तारखो येवं पासून जी सेलेब्रेशन्स आमी करतलीं आमचे फॅमिली डे जातले आमच्या समुदायांनी सेलेब्रेशन जातलीं थोडीं काजारांय आमचीं जातलीं ह्या काजारांनी आमचे फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे आतां सगळे डे चेंज जाल्ले आहा सेकंड डे म्हणटा आतां तिसऱ्या दिसाक कोत्ताय खंय मोदें एक गॅप घेवन कांय नजो पूण ज्या दिसाक आमी सेलेब्रेशन्स कोत्ता तेन्ना जो कचरो आमी निर्माण करता ग्रीन चॅलेंज तुमकां क्रिसमसाची हे पावटीक जाता तितलो हो कचरो उणो करपाक आमी वावुरतलीं थोडे पावटी घोडे पयशे येयले सुबेज पडटले ती क्रॉकरी आनी कटलरी हाडपाक त्यो धुवन परतून दितात त्यो ते हाडपाक पयशे घोडे चड पडत हांव नको चड पडटात जाल्यार पूण रेंटाक मेळटा तरी आसतना आमकां सोंपेपण थ्रो अवे एक दीस ते डिस्पोजेबल कप्स डिस्पोजेबल प्लेट्स हाचो जायतो वापर आमी करतले ज्यो फ्रुटी आनी बियर कॅन्स आनी बॉटल्स ज्यो आहा त्यो सगल्यो भायर उडोवपाच्यो येयल्ल्यो आहा त्यो मागीर आसतल्यो आमच्या ज्यो वॉटर बॉडीज आसा थंयसर आसतल्यो तुमी घोडे पडयले आसतल्यो तुमच्या घरा मुखार घरा भोंवतणी जरी तर वॉटर बॉडीज आसात जाल्यार ह्यो बाटल्यो सगल्यो उडोवन येयल्ल्यो आहा खंयच्यो त्यो तातूंत भितर कपांय आहात आनी प्लेट्सूय आहात खंय धांवन येयल्यात त्यो आमी करूंक ना जाल्यार ग्रीन चॅलेंज क्रिसमसाची हे पावटीक ह्या क्रिसमसाक आनी हे न्यू इयर आनी त्याच्या उपरांत जी आमची सेलेब्रेशन्स आसा डिस्पोजेबल वस्तू उजार करचो ना ही चॅलेंज घेवपाक तयार आहा काजार जावपाची व्हंकल म्हाका दोळे मोठे करून पळयता कितें फादर केशे भाशेन जातलें सेलेब्रेशन बाय जाता सेलेब्रेशन डिस्पोजेबल करना आसतना आनी हें जरी तर आमी करना जाल्यार आमकां रडपाचो हक्क ना आतां तो परतून आयला खबर आहा कोण परतून आयला कोविडाचो बरो मोग करता तुमी सोडवणदार परतून आयला आमकां सोडवण दिवपाक पूण बरें तुमी म्हणटा ते भाशेन कोविडूय परतून आयला आनी कोविडूय परतून आयला जाल्यार आमकां थोड्योश्यो वस्तू आमी चोत्राय दवरपाची गरज आसा बरे भाशेन चलपाची गरज आसा पूण कोविडाक मातशें सायडीक दवरया कित्याक चड भिवपाची गरज ना म्हण सांगलेलें आहा फकत क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर वचनाका म्हणलेलें आहा क्रावडेड प्लेसीस जंय आहा थिंगा वचनाका आनी तुका जरी तर जालें जाल्यार मातसो भितर राव तुका शींक बीन येता जाल्यार अशें करून काडपाक जाय पूण हांव खबर करतालो तो परतून आयला म्हणटा तो सोडवणदार आमचो सोडवणदार परतून आयला आमचे मदें तेका सोदपाक जाय ह्या क्रिसमसाक ही दुसरी चॅलेंज ह्या क्रिसमसाक सोडवणदार जो आयल्लो आहा तेका सोदपाक जाय मेळटलो सांगता खंय सोदपाक जाय तें आयज घरा वसात आनी सोदात तुमच्या घरांत आहा येयल्लो तुमी हिंगा मिसाक येयला सोडवणदार तुमगेर येयला वचोन सोदात तेका आनी हे क्रिसमस सिजन काबार जाता म्हणल्यार तेका सोदून काडात आनी सोदून काडल्या उपरांत तेका एक गिफ्ट दिवपाक जाय आतां आमी नातालांचे आख्खी परब मनयता म्हणल्यार
ते एक जाण राय येतले ताका गिफ्ट दितले. ह्या दिसांनी जायतीं इस्कॉलांनी इन्स्टिट्युशनांनी पॅरिश युथान मागीर आमची लेजन ऑफ मॅरी कॅटिकिस्ट ही सेलेब्रेशन्स करतात तेन्ना क्रायस्ट फ्रेंड म्हणून करतात. तुमी केला एकामेकाक गिफ्ट दितात आनी थोडीं जाणां आपल्या इश्टांक गिफ्ट दितलीं एकामेकाक गिफ्ट दितलीं. गिफ्ट वांटपाचें भुरगीं आहा तीं रावतलीं आवय बापूय आमकां ह्या क्रिसमसाक गिफ्ट कितें दितलो. गिफ्ट एक्सचेंज करपाची आमची कांय बरी संवय आहा. बरी संवय ती सस्टेनेबल. हांव तुका दितां तूं म्हाका दिता बादाबाद सस्टेन जाता तें. पूण भाव भयणीनो आयज आमकां कसल्या गिफ्टांची गरज आसा. आनीक एक पावटी वेस्ट रिडक्शन थिंगासर हाडलें जाल्यार गिफ्ट दिता तेन्ना कचरो जाता तसलो गिफ्ट दिनाका. कचरो जावपा सारको गिफ्ट आहा दिनाका ह्या वर्साक ह्या क्रिसमसाक. आमच्या घोराब्यांनी आयज कसले गिफ्ट जाय. आयज आमच्या घोराब्यांनी एकामेकाक व्हडलीं व्हडलीं बॉक्सां असलीं नाकात. पूण आयज जायत्या घोराब्यांक बोक्सण्याच्या गिफ्टाची गरज आसा. तुज्या घोराब्याक बोक्सण्याच्या गिफ्टाची गरज आहा. आयज जायत्या घोराब्यांक समजणीची गरज आसा. एकामेकाक समजूंक. कित्याक आमी चडश्यो वस्तू ज्यो आमच्या घोराब्यान आमचे संबंद जे सस्टेनेबल जावपाक जाय ते अनसस्टेनेबल कोत्ता. कित्याक आमकां मिसअंडरस्टँडींग जाता. गैरसमज समजूंक तयार ना आमी. जाता जाल्यार हे पावटी गिफ्ट समजिकायेचो एकामेकाक दिवया. आमकां सगल्यांक उलोवपाक दिसता आनी आमकां जाय आमचें कोणें तरी आयकल्लें पूण आमी आयकपाक तयार आहा जाल्यार ह्या क्रिसमसाक ह्या नातालांक आयकोपाचो गिफ्ट दियात एकामेकाक. एकामेका बराबर वेळ सारपाचो गिफ्ट दियात तुमच्या घोराब्यान. ह्या सगल्यो वस्तू घडये आमी करता जायते पावटी आमच्या घोराब्यान आमकां वेळ ना. एकामेकाक आयकूंकूय वेळ ना. एकामेकाक बऱ्यो वस्तू सांगपाकूय वेळ ना. जाल्यार हे पावटीक जरी तर गिफ्ट एक्सचेंज करपाक जाय जाल्यार एकामेका लागीं उलोवपाचो एकामेकाक आयकोपाचो हो गिफ्ट आमी जाता जाल्यार दिवया. पयशे आनीक हे मॅटिरियल गिफ्ट आहा ते आमकां आख्खें वर्सभर मेळटलेच ते चुकचे ना. आनी ते आमी हाडटले. आयज आमचे लागीं सगल्या लागीं दुडू आहात. आयज भुरगीं तरणाटी पासून सेल्फ सस्टेनेबल जाल्लीं आहा. आदले भाशेन तीं आवय बापायचेर धरलेलीं ना. आपणाचेंच काम करता आपुणूच घेता. देखून कोणेंच विचारपाक जायना हांव कितें घेता आनी खंय मोडटा तें. सस्टेनेबल जाल्लें आहा जिवीत. पूण हें बोगसणें दिवप एकामेकाक आयकप एकामेकाक वेळ दिवप हें भाव भयणीनो कोणाच्यान करपाक जायना फकत तुज्यान करपाक जाता. जाल्यार हे पावटीक हो गिफ्ट आमी दिवपाक सोदता जाल्यार पळोवया. जिवीत सस्टेनेबल जातलें. कचरोय उणो जातलो आपुणूच. कित्याक चडसो कचरो आमच्या मनान भितर आसा आनी काळजान तो मागीर शिजता. आनी काळजान शिजलेलो कचरो आसा तो भायर चल्ल्या उपरांत मागीर सगलो कचरोच. तर ह्या नातालांक ही ग्रीन क्रिसमस चॅलेंज घेतल्या तुमी. घेतली म्हूण समजता. घेतल्या ना जाल्यार ना म्हणत. घेतल्या खंयची 2 उतरां सस्टेनेबिलिटी आनी वेस्ट रिडक्शन. ह्या नातालांक भाव भयणीनो जोर लगा के करुया सारकी बरे भाशेन. आनी नातालां आमी मनयता तेन्ना एकामेकाक आनंद भरीत नातालां आमी आवडिवया आनी एकामेकाक जेजू दिवया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा सुरपदविदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो. आंकवार मरेतावन जल्मलो. पोंस पिलाताल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका कुर्सार तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी
आपल्या हातान घेतलेले पोरजेक देवाचे वाटेन चलचे खातीर आपुणूच पयलो देवाच्या उतराच्या उजवाडान वाडूंक तांकां पवित्रात्म्याचो उजवाड आनी बोल बापा लागीं मागुया. Jezuच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षाचें मौन सोडून दिवन दर एका नागरिकाक स्वतान आनी नितीन आपल्या अंतस्करना प्रमाणे देवाच्यो वाटो सोदूंक सोंपेपण फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूक आपल्या जिविताचो माज आनी सोरवंडार म्हूण मांडून घेवन आमचे गोराबे मोगाचीं मंदिरां जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी सगल्यांनी ह्या जेजूच्या जल्मा समयार आमचे जिविताची नवसरणी करून जेजूक आमच्या उतरां कोरण्या वरवीं गोवाय दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. ह्या वेळार खेरीत भाशेन तुमच्या गोराब्या पासत मागात, तुमच्या गोराब्याच्या वांगड्यां पासत मागात आनी तुमच्या गोराब्याच्या वांगड्यांक गिफ्ट कसले जाय त्या विशीं ह्या वेळार उगी रावन मागात. तशेंच उगडास करुया इस्रायल आनी पालेस्तीन हांचे मदें जें झूज पेटलेलें आसा. गाझा ह्या वाठारांत इतलो लोक कश्टवता तांचे पासत, तशेंच युक्रेन हांगासर लोक जो कश्टवता तांचे पासत आनी हेर दुसऱ्याय जाग्यांनी जितलोय लोक कश्टवता शांतीक रावता तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी जेजू तुजो पूत आमच्या काळजांनी, आमच्या गोराब्यांनी आनी आमच्या समाजान जल्मूक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बेटोने वेनार गीत घेऊया. C4 पेज नंबर 29. C4. आमची ताकद
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या नाख्य पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम ताका एकवटलें. हे अजापूंत गूट समारंभूक जी भेटवणी हे प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ओदीक ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रोगत.
पातकांचेही बोगसणे मेळच्याक तुमचेही पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत ते वारोतले हे मोच्या उगडासा कोरात. बाभारताचो घोट पर घोटुया आनी बोलोर जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नरी आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या ह्या दिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाव भयणीनो, जेजू जल्मला आनी हे बरे भाशेन आमी जेजूचो जल्म समारंभूंक 2 उतरां खंयची? पयलें सस्टेनेबिलिटी आनी दुसरें वेस्ट रिडक्शन. जाल्यार ह्या नातालांक आमी सस्टेनेबल जिवीत जिवंक आनी जाता तितलो कचरो उणो करूंक आमचें पवित्र नितळ निर्मळ जिवीत बापाक उबारुया. जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Quid olis peccata
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सुया तर म्हज्या भितरचे म्हाका पावन म्हज्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Zadam się czekam,
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवंडराच्या जल्माच्या समारंभान आमी वांटो घेतला. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विस्वासान मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. भाव भयणीनो, जेजू जल्मला सगल्यांक तुमकां परबीं. हॅपी क्रिसमस. आमच्या पातकुराच्या नांवान, फादर पिटराच्या नांवान, तशेंच आयज आमचे बराबर फादर आल्बीन आसा, ताच्याय नांवान तुमकां ही परबीं पाठयता. आनीक तशेंच आमच्यो सिस्टरी आसात, आमचे पालोटी फादर्स, तशेंच आमचे क्रिश्चन ब्रदर्स आसात, तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक ही जेजूच्या जल्माची परबीं पाठयता. एकामेकाक तुमी परबीं पाठयता आसतना आमच्याय नांवान ही परबीं तुमी सगल्यांक पाठोवची. आनीक एक फावटी सगल्यांक तुमकां हॅपी क्रिसमस. भाव भयणीनो, आतां निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आयज एक बरोसो क्रिसमस हॅम्पर केल्लो आहा नाकेळी सॅक्टरान. तांच्या ह्या क्रिसमस हॅम्परान आमी वांटो घेवया. कोणें जरी तर आजून पासून तो हॅम्पर काडूंक ना जाल्यार एवेलेबल आसतलें आतां. तशेंच बरींशें स्टार कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलेलें आसा. इको फ्रेंडली स्टार्स जायत्या जाणांनी केल्यात आनी हाडलेलीं आसात. त्या स्टारान तुमी त्या स्टार कॉम्पिटिशनांनी भाग घेवचो. जी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी वाडलेल्यांनी बरीं नखेत्रां करून हाडल्यात ती पळोवची. तशेंच आयज बऱ्यांतली बरी क्रिसमसाची हावजी आसतली. आयची हावजी आसा ती विकती घेवपाक नाका. सगल्यांक आयज जेजून फुकट दिल्ली आसा. ह्या पासत जेजूच्या जल्माच्या कुशालकायेन सगल्यांनी रावचें. हावजी विकती घेवपाक नाका. फकत एक टिकेट घेवन रावची सगलीं. हावजी रोखडी काबार जातली. हावजी काबार जाता म्हणल्यार बरीशी चाव केल्ली आसा. कॉफी चाव न्हू, कॉफी केल्ली आसा आनी बरीशी केकूय हाडलेली आहा. बरी केक खावया, बरी चाव पिवया, हावजी खेळया. आनी तशेंच क्रिसमस हॅम्पर 3 प्रायज आहा ताका. तितूंतलो एक तरी जिखया आनी घेवन मागीर घरा या. भाव भयणीनो, क्रिसमस सेलेब्रेशन करपाक जायतो लोक गोंयां येयल्लो आसा. मातशें चोत्राय सगल्यांक दिवची म्हूण मागलेली आहा. ह्या दिसांनी मोटरां चलयता आसतना मातशें रस्त्याचेर सगल्यांनी काळजी घेवची. आतां मीस जाल्या उपरांत जरी तर कोणाची संवय आहा भायर वचपाक, रातभर भोंवपाची, भोव करून आमच्या तरणाट्यांक उगडास करता. आयज वयता ते परतून येयात, फाल्यां सकाळीं परतून मेळपाक जाय. ह्या पासत रस्त्यांचेर भोव काळजी घेवची. वचना जाल्यार कांय जावचें ना ह्या वर्साक. कित्याक ह्या वर्साक एक्सिडेंट जायते जाल्ले आसात, जायत आसात. वरस सोंपत येता. मातशें काळजी घेवची. गरज ना थिंगा वयची न्हू. घरा लागीं आयज सेलेब्रेशन करया. आनी कोणाक सकाळ पासून सेलेब्रेशन करपाक जाय जाल्यार हिंगा इगर्जे कडेन आयज करपाक सोयेक आहा, हिंगा करया सेलेब्रेशन. पूण खेरीत भाशेन मोटरां विशीं चोत्राय धरची. जायते ट्युरिस्ट येयल्ले आहा आनी खरें म्हणल्यार म्हणपाचें न्हू आमी ट्युरिस्टांक वेलकम करपाक जाय. पूण भोव इनडिसिप्लीन रस्त्यार चलयतात. रेंट बायक, रेंट कॅब हे घेवन बरें नाका जाल्ले सुवातेर आनी नाका जाल्ले वाटेन खंयी यू टर्न मारतात, कितेंय करतात. ह्या पासत चोत्राय तुमी धरची. दुसरी वस्त चोत्राय धरपाक जाय ती जाचो तुमी उगडास केला तो येयल्लो आहा म्हणटा तो कोवीड परतून येयल्लो आहा खंय JN.1 हो न्यू वेरियंट. हो न्यू वेरियंट आहा तो रोकडो स्प्रेड जाता, फास्ट स्प्रेड जाता. फेटल न्हू, हॉस्पिटलान वचपाची गरज पडना, पूण नाक व्हांवत रावता खंय. मातशें चोत्राय धरची. जंय क्रावडेड प्लेसीस आसात थंयसर वेचें आडावचें. पार्टीज जायत्यो जातल्यो ह्या दिसांनी. ह्या वर्साक पार्टी नाका. सांबाळया एकामेकाक विजीटूय करचे. तुमी कडेन गोटे केल्यात एकामेकाच्या घरा जाल्यार घरा वचून पळयात. आमी हिंगा गोठो केल्लो आहा, आमच्या तरणाट्यांनी धाकटोसो गोठो केल्लो आहा.
त्या गोट्याक तुमी पयस तावन पासून पळयल्यार तुमकां जेजू भितर दिश्टी पडटलो भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयत जाल्यार. तशेंच कांय बरी डेकोरेशन्स आयज आमची केल्ली आहा वेगवेगळ्या सॅक्टरांनी भाग घेवन. ते सगळे पोल आहा तांकां डेकोरेट केल्ले आहा. तशींच नखेत्रांक आयिल्लीं आहा. पळोवन खुशाल जावया, सेल्फी काडया, दुसऱ्यांकूय धाडया. आमचे हें सगळें डेकोरेशन आहा तेंय बीन. तशेंच लायटी घालपाक सकयल तावन वयर पासून ह्यो लायटी घालपाक आमकां आदार केले. ते आमच्या भावांक गेल्ल्या वर्साक गायल्ले ह्याय वर्साक आनी फुडल्याय वर्साक घालपाक येदनाच तयारी करून दवरलेले आसात. ते पोल बांदलेले आसात ते तांकांय आमचे खेरीत दिनवास हे हो भार घेवन जे आपणाचे तरणाटपणार ते कितें कोत्ताले ते आतां व्हडले जातच ताणें केल्लें आसा. त्या पासून तांकांय दिनवास, आमच्या तरणाट्यांक दिनवास. थोडे जाण आसल्यार पासून भार घेवन इल्लीशीं जाणां पासून आसल्यार येवन तांणी केला आनी कशे भाशेन गोटो कंप्लीट केला. नखेत्र नेटयलां दाबोलीं सॅक्टरान तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. वयरूय ताका पावयलां तांकांय आमचे दिनवास. सगळे सॅक्टर लिडर्स जे आसात तांकां आमचे दिनवास. जो तुमी तुमची जबाबदारी घेतल्या, वेगवेगळ्यो वस्तू तुमकां करपाक लायलेल्यो आनी तुमी कोत्ता म्हणलेल्यो त्यो केल्यात देखून तुमकां आमचे दिनवास. सगळीं चर्च एसोसिएशन्स आसात वेगवेगळीं तुमकां ज्यो जबाबदारी भोव करून लिटची सेवा धर्माची तयारी करपाक ज्यो तुमकां जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात ह्या दिसांनी त्यो तुमी पाळटात देखून तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां आदार करपाक आमचे ट्रॅफीक पुलीस आयिल्ले आसात. तशेंच आमचे बीट पुलीस आयज आमचे बराबर आसात तांकांय आमचे दिनवास. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चिकाली हांकां आमचे खेरीत दिनवास. आमकां आयज ह्यो लायटी सगळी घालपाक बरे भशेन तांणी आमकां सहकार दिलो देखून. आयज भायर स्क्रीन घालपाक आमकां कितें भशेन आदार केला आपलो व्हिडिओ कॅमेरा घेवन क्रिफ्लॉन डिकोस्टा ताका आमचे दिनवास. चिकाली स्पोर्ट्स क्लब स्क्रीन आनी प्रोजेक्टर घालपाक आमकां आदार केला तांकांय आमी दिनवासता. कॉफी करपाक तशेंच केक तयार करपाक आमकां आदार दिल्ल्यान आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आमचे दोग जाण भाव आसात ते बडे आमच्या पंचायतीन गार्बेज कलेक्टर्स म्हूण वावर करतात. पण इगोर्जेच्या वावरान आपणाचीच इगोर जाल्ल्या भशेन बरे भशेन वावर करतात. हो इस्माईल आनी सोमेश तांकां आमच्या खेरीत भशेन दिनवास. हे दुसऱ्यो वस्तू करूंक सगल्यांनी जाणी भार घेतला तांकां आमचे दिनवास. आमच्या खोयराक आमचे दिनवास. प्रॅक्टीस करून बरे भशेन आमकां मिसाचे भेटेन भाग घेवपाक तांणी आदार दिला आनी आतां मीस जाल्या उपरांतूय बरींशीं कॅरल्स आमचे पासत तीं गायतलीं देखून तांकां आदी फुडेंच आमी दिनवासता. आमची क्रिसमस ट्री आहा द गिवींग ट्री आमच्या तरणाट्यांनी ती तयार केल्या. आनीक सकयल तुमी जायते गिफ्ट्स हाडून दवरलेले आहात. काळजां आहलेलीं ती वेल्यान आनी जायते गिफ्ट तुमी हाडलेले आहात. ते सगळे गिफ्ट जांचे पासत आमी मागलेले तांकां आमची तरणाटीं पावती करतलीं. आनिकूय तुमच्या ह्या उमेदीन तांकां तरणाट्यांक आनीक उमेद दिली देखून तांणी आनीक काळजां लायिल्लीं आहा. हीं काळजां तुमी व्हरपाक जाता आनी आजून पासून स्कीम ओपन आहा. तुमकां आनीक गिफ्ट हाडपाक जाय ते तुमी हाडपाक जाता. फाल्यां सकाळीं दाबोलीं कपेलान 7 वाजता मीस जातलें आनी इगोर्जेन 8 वाजता. भाव भयणीनो, हे पावटीक आख्ख्या नातालांचे समारंभणेक चड कार्यक्रम आमी इगोर्जेन घडोवन हाडूंक ना. फकत एक 28 तारखेर भुरग्यां पासत होली इनसंट्स डे सकाळीं मीस तांचे पासत जातलें 8 वाजता खेरीत मीस. पयलीं 7 वाजता मीस आसतलें सदांचें आनी 8 वाजता खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां पासत. भुरगीं म्हणल्यार ल्हान भुरगीं आतां जाल्यात तीं तशेंच व्हडलीं जाल्यात तांकांय सगल्यांक खेरीत आशिर्वाद ह्या मिसाचेर आसतलो. जाल्यार सगल्या भुरग्यांक तुमी ह्या मिसाक घेवन येवचें. तशेंच एकूच दीस हे पावटीक इगोर्जेन दवरलेलो आसा तो म्हणल्यार वॉर्ड वायज क्रिसमस प्रोग्राम इगोर्जे लागीं. तो जातलो 29 तारखेर 29. तुमच्या वाड्यान कसले ल्हान ल्हान कार्यक्रम तुमी जे तयार केल्यात आनी आजून पासून घडी तोडी करपाची उरल्यात तुमची तयारी ती बरी भाशेन तयारी करची. आनीक 29 आमी सगळीं मेळोन ह्या कार्यक्रमान आमी भाग घेवया. फॅमिली डे आमची मागीर जातली मुखार फुडल्या आयताराक आमी कळयतले फॅमिली डेया विशीं.
तशेंच न्यू इयराच्या दिसाक मिडनायट मास जातलें 11 वाजता हाची चोत्राय धरची. नव्या वर्साक 1 वरभर आमी देवाक दिनवासून वेळ सारतले आनी त्या उपरांत मिसाची भेट जातली मांडावळ करूंक युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आनी तशेंच सगळीं एसोसिएशन्स आमचे फिरगोजीन आसात तीं. आनी दुसऱ्या दिसाक सकाळीं 8 वाजता इगोर्जेन मीस कॉन्फ्रारिया ताची मांडावळ करतली आनी दाबोलीं कपेलांत 7 वाजता मीस. भाव भयणीनो, तुमी कोणाकूय जर तर गिफ्ट दिवपाचो आहा जाल्यार एक बरेंशें सजेशन येयलां आयज, तें तुमकांय सांगता. आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान बऱ्योशो बायबल डायरी येयल्ल्यो आहात. 180 रुपया पडटा तेजेर देवाचें उतर बरयल्लें आहा त्या दिसाचें. तेच बरोबर बरींशीं रिफ्लेक्शन बरयल्लीं आसा आनी तेका ते डायरीक आनीक धाकटोसो भाग आहा तुमचें रिफ्लेक्शन बरोवपाक. हो घडये तुमच्यान गिफ्ट आजून पासून गिफ्ट दिवंक ना आनी आजून चिंततात जाल्यार कितें गिफ्ट दिवचो, इगोर्जेच्या ऑफिसान येवचें, बायबल डायरी घेवची आनी कोणाकूय तरी हो बायबल गिफ्ट दिवचो, देवाच्या उतराचो गिफ्ट तुमी दिवचो. सकाळीं म्हणल्यार सांजेर फाल्यांच्या दिसाक वा आयच्या दिसाक नातालांचे समयार पंचायत विलेज पंचायत चिकाली घडोवन हाडटा स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन. सांजेर 4 वाजता हो स्पोर्ट्स जातलो. तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवचो. सगळीं उबी रावया. अखेरीत आशिर्वाद जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी घेवया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन हो आशिर्वाद घेवचे आनी एकामेका पासत मागात. भोव करून तुमच्या गोराब्याच्या वांगड्या पासत मागात. जीं कोण बरीं नात तांचेय पासत मागात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. दरेका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताचे मोहिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमचीं काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोसभरीत खबर गोवड्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचीं काळजां संतोसान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावोवूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. H5 पेज नंबर 108. H5.